गोवन वार्ताचो दिवाळी अंक आयलो. मंगळारा विमोचन जाले. सुवाळ्याक माहिती प्रसिद्धी संचालक जयंत तारी, मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेचो अध्यक्ष संजय हरमलकार आनी गोवन वार्ताचो संपादक संजय ढवळीकर आशिल्लो. सामक्या कमी टायमात आनी आयच्या डिजिटल जगात नाव जोडले म्हूण गोवन वार्ताच्या टीमीची तोखणाय जाली. गोवन वार्ताच्या वेगवेगळ्या सर्तींची इनामां सुवाळ्यात वाटली. समाजातूनच अधिक चांगले वाचक लेखक घडतील आणि ते जसजसे घडतील तसा आपण चांगला समाज आपण उभा करू, निर्माण करू. तेव्हा त्या दिशेनं जाताना हे एक खूप चांगलं पाऊल पडलं आणि ते पाऊल अधिक पुढे नेण्यात तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागातनं आपल्याला म्हणजे अपेक्षा आहे की त्या सगळ्यांचा सहभाग तुमचा अधिकाधिक वाढत जावा. म्हणून गोवन वार्ता आणि सिंधुदुर्गचा गोवन वार्ता एकमेकाशी स्पर्धा करतोय. म्हणजे आपल्याच गटात आपल्याच घरात चांगली स्पर्धा असली तर किती चांगलं काम होऊ शकतं असं हे मी माझ्या ऑफिसमध्येही बघतो. 8 जो आहा पळय डिजिटल न्यूज दिता पळय तेजो वेबसायट आसा पळय, वेबसायट नाव डिजिटल न्यूज वाया व्हॉट्सएप त्या ग्रुपाचो मेंबर आसा. सो कंटिन्युअसली तुका हे आसा पळय मटेरियल इज पुट डावन ऑन युअर दिस मोबायल आनी तुका ते ओपन करून वाचचें दिसता. पूण तरी आसतना ह्या अशा काळांत गोवन वार्ता म्हणटा तो एक न्यूजपेपर तयार जालो आनी ताच्या बरोबर द गोवन आसा ताचो. हे 2 न्यूजपेपर जे आसा पळय तांच्यांनी दे हॅव कम विथ सर्टन चेंजीस इन न्यूजपेपर सिनारियो जे आसा पळय तितून थोडे चेंजीस घेवन येयला आणि इट इज वर्किंग फॉर देम. आमची मराठीची वर्तमानपत्रांची संख्या वाढत आहे. 10, 11, 12, 13 किती झाले तरी ते अमेरिकेसारखे इकडे गोव्यामध्ये तर आणि ते पेपर वाढतील ते मराठीच वाढतील. पण कुठेतरी आमच्यावर अन्याय होतोय. तुम्ही सरकारमध्ये आहेत म्हणून तुम्हाला जरी भाजपाचं सरकार आमचं असलं तरी सांगतो कुठेतरी आमच्यावर भाषेवर मराठी भाषेवर अन्याय होतोय असं मला वाटतं. आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. आवाज गोंयच्या नोखेत्रांचो अखिल गोंय कोंकणी सोलो सिंगींग सर्त 30 आनी 31 तारखेर मडगांवां रवींद्र भवनात जातली. आता पेरंटांक दिसले पाटी आमी ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडचें आनी हे फावटी आमी घडोवन हाडला आनी ताका नांव दिलां आवाज गोंयच्या नोखेत्राचो. भुरग्यांक उत्तेजन मेळोवंक एनकरेजमेंट मेळोवंक हो आमी ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन घडोवन हाडला. ते जातले 30 तारखेर आनी 31 तारखेर रवींद्र भवन 3 वरांचेर सुरवात जातली. पेरंट्सां लागीं मागणें सगळे पेरंट्सां लागीं मागणें करता ताच्या भुरग्यांक घेवन मुद्दाम तुमी ह्या कॉम्पिटिशनाक येवचें आनी तिकेट 2 भाशेन 200 रुपया आनी 100 रुपया. तेंची एकल्याची इंडिविज्युअली कला दाखोवपाक आसत ते आनी घडोवन हाडला. तितून मदें ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन हांवें 3 कॅटेगरींतल्यान दवरला. चिंचोण्या चालू आशिल्ल्या कंझ्युमर एक्सपोक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. गरजेच्यो जायत्यो वस्तू ह्या एक्सपोन आसात. अभिव्यक्ती दक्षिणायन राष्ट्रीय परिषद 18 ते 20 नोव्हेंबर मडगांवां जातली. Ganesh TV has named it Abhivakti. Abhivakti is expression. Abhivakti Dakshinayan Rashtriya Parishad. It is going to be from Friday 18 November, Saturday 19 November and Sunday 20th November at Ravindra Bhavan. This complex of Ravindra Bhavan we have named after राजाराम पैंगीणकर. 36वा सुरश्री केसरबाई संगीत समारोह 4, 5, 6 नोव्हेंबराक दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात जातलो. उक्तावण 4 तारखेर सांजे जातले. महोत्सवाक नामनेचे गायक कलाकार येवपाचे आसात. ते पयलीं सकाळी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातले सर्जनशीलतेचेर परिसंवाद जातलो. अंदूचो जो सुरश्री केसरबाई संगीत समारोह आसा हो येणाऱ्या
4, 5 आणि 6 तारखे म्हणजे शुक्रार, शेनवार, आयतार असे 3 दीस कला अकादमीन साजरो करपाचो ठरयला. आणि ह्या खातीर देशांतले नामणेचे असे मोठमोठे आर्टिस्ट हे 3 दीस त्यांची मैफल हांगा सादर करतले. किशोरीताई ह्यो जवळ जवळ 10 वर्सां नंतर परत गोंयान आपली केसरबाईन कला पेश करतली. तशेंच उस्ताद निशात खान, पंडित मधुक मुदगल, श्रीमती मंजुषा पाटील, श्रीमती अंजना नाथ, श्री नवीन शर्मा, श्री श्रीधर पार्थ सारथी, पंडित दिनकर पणशीकर हे जितले कलाकार आसा हे पहिल्यांदा सुरश्री केसरबाईन पार्टिसिपेट जाता. नामनेचो तियात्रिस्ट रोजारियो रॉड्रिक्साच्या जयंती निमतान 4 वरिष्ठ तियात्रिस्टांचो भोवमान केलो. तांच्या तियात्र क्षेत्रात योगदानाची तांकां ही पावती. आपले जायते भाशेन कांतारां म्हणून एक्टिंग करून थोड्यांक पयस करतात. हांव मागता आमचे तियात्रिस्ट भाव ज्यो बऱ्यो कोरणे करून आमची भास मायभास जी सांबाळल्या तिका मान दिवचो. आनी आज आमची ड्युटी. नौशा गोयचे पयले एक्शन कोंकणी फिल्म 28 तारखेर रिलीज जातले. लो बजेट फिल्मां थिएटरांनी दाखोवपाक परवडना म्हूण फिल्माचो निर्मातो उलयला. Welcome to Goa. सिडनी तुका खबर आसतलें कितें चल्लां तें. चड करून कोस्टल बेल्टान प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स सगळें. आनी त्या खातीर ही जबाबदारी तुजेर दिल्या. आणि ताका सोडून घालत जाल्यार तो कोणाकूय खावन उडयता. माझे नुकसान करून आपलो फायदो पळयता ताका हांव बऱ्यान सोडना. दीस कितें तुमी झक मारताले? Theaters in a sense, like, you know, there is no proper platform for us to show anywhere. Like, you know, if you I had like, you know, mentioned it in one of the article which came about Nausha. Like, you know, if we go to Inox, if I make one leg, 70,000 are taken by them. No, we are going to show it in Ravindra Bhavans and Martinez Palace, how Nacha Kupasa and all the other Konkani films are being shown. 28 तारखेर फातोर्डा युवा शक्तीन श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा आयोजित केल्या. सबंद गोंयांत ताचो प्रायज अमाउंट व्हडलो आसा म्हूण तांचो दावो. फातोर्डा युवा शक्ती ही आमी 5वी श्रीकृष्ण विजयोत्सव स्पर्धा आयोजित करता. आनी ही स्पर्धा जातली 28 तारखेच्या सांजे 7 वरांचेर स्टार्ट जातली आमची SDPDAचे पिकअप स्टँडाचे ओपन ग्राउंडार. गेले ते 4 वर्सां आमकां आमी 5वी वर्स हें गेले 4 वर्सां आमकां बरो लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी आमचे स्पर्धक जे येता नरकासूर घेवन हेवूय सामके बरे उमेदीन येता. ताका लागून ह्या वर्सा आमी सामकी अशें धरिल्लें आहा की प्रायज जे आहा आमचें तें बरें आमी वाडोवचें. गोंया भितर हायेस्ट अशें प्रायज कोणेंच दवरना ते आमी फातोर्डा युवा शक्तीन ह्या वर्सा दवरलें. फर्स्ट प्रायज जावन ह्या वर्साचे 75,000 रुपीज, सेकंड प्रायज जावन 50,000 रुपया, थर्ड प्रायज जावन 35,000. अशी 3 कॉन्सोलेशन प्रायज दवरलेले आमी 10,000. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
दिल्ली डायनामोजा आड फुडल्या म्हत्वाचे मॅची खातीर एफसी गोवान नेटान प्रॅक्टीस सुरू केल्या. मॅच आयतारा फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमार जातली. ISLच्या तिसऱ्या सिजनाच्या पॉइंटाच्या टेबलात एफसी गोवा निमणे सुवातेर आसा. एफसी गोवा आयतारची होम ग्राउंड वयली दिल्ली डायनामोजा आड मॅच जिखले जाल्यार लिगाच्या दुसऱ्या टप्प्यात तांकां मातशें बरें पडटलें. खबरांची तर हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.